काणकोण खोतीगांव पंचायती अंतर्गत येवपी एडा वाठारांतल्या रानाची रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बारीक झाडां कापून 1000 चौखण जमीन नितळ केली। अशा रानाची कतल करप साप चुकीचे आसा। रान खात्याच्या अधिकाऱ्याचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला। रानांतली झाडां कापिल्ल्यान सगळीं रानवटी जनावरां गांवांत भोंवून पिकावळीचें लुकसाण करतात। तशेंच वेगवेगळी फळां रानांत पिकतात ती झाडां ह्या रान अधिकाऱ्यांनी कापून उडयल्यात। गांवांतल्या लोकांनी जर झाडां कापली जाल्यार ताचेर सरकार कारवाय करतात, मात अशा अधिकाऱ्यांचेर सरकारान लक्ष दिवचें अशी तिडक थळाव्यांनी उक्तायल्या। हांगा फॉरेस्टांनी पळय हजारांनी झाडां मारून ही सगळी नश्ट केले आहा। मोठी मोठी झाडां मारली आहा आनी ती नवीन कितें रोवपाक खंय तितून झाडां। पूण आतां आमी माल जाल्यार झाडां रोखडो फॉरेस्टा आमचेर एक्शन घेता आनी हेमी फॉरेस्टान आतां कांयच मारून कांयच कोण हें करना। हजारांनी आतां ती जनावरां रावपाक सगळ्यांक प्रॉब्लेम जालो आहा। जनावर खंय रावतलीं? आतां ही बारीक आसली झाडां आनीक 2 वर्सान 3 वर्सान मोठी जाता आसली झाडां ती आतां ही मारून पुरा नश्ट केली आहा। हजारांनी स्क्वेअर मिटर आहा ऊंच म्हणल्यार मारले आहा। हेजेर कांयच गव्हर्मेंटाक लक्ष ना। आमगे आतां हें सगळ्यान फॉरेस्टान पुरा काबार करून झाडां सगळीं मारली आहा बारीक बारीक आनी सगळीं निवळ केले आहा। आतां जनावरां रावपाक सद्या चान्सीस ना। खंय रावता ती जनावरां? आतां ती सगळीं गांवां येवपाक लागलाय। आमगे शेत नश्ट करपाक लागला, कितें पिकावळ आमी केली ती सगळीं काबार करपाक लागलाय। जनावरां हें रावपाक हेंच ना, प्लेस ना, हें पुरा निवळ करून दवरलें आहा।